म्हजें नांव नौफिल दामुदी. म्हजे कविताचें नांव लाटन. पोरने जमाना भितर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी येवच्या फुडें भायर पोल्स उपर एक इलेक्ट्रिक स्टेशना अडकून माणूस लाटन लावून येत होतो. तेजेनकच सगळे स्ट्रीट भितर लाईट चलती होती. तो शायर तेजो अंदाजान बयान करता तुमकां. चंद वर्सा फुडें घरची डोंयाकडे लखड़ा खांबा ऊपर एक लाटन वतो. एकलो येतो वतो धाकलो निसन घेऊन येगून खांबा ऊपर वात लावतो वतो. चंद वर्सा फुडें तेता चाहत वती तेता उल्फत वती. वळ्ळे धाकलाचे आपस मुरवत वती. ते जमाना सोपळलो अचानक आठो. ते जमाना सोपळलो अचानक आठो. जेता आमची जमीन एक जन्नत वती. चंद वर्सा फुडें आज गुल्फे अशे ट्यूबलाइटो अशे हर महल्लात बंगलात गुलजार अशे. हाय अफसोस लेकिन हो का माजरा आमचे कल्बात जहनात अंधार अशे. चंद वर्सा फुडें आज ही सहल दौलतची वजना भितर लाड चाहत मुरवत सगेली दबून. आज ही सहल दौलतची वजना भितर लाड चाहत मुरवत सगेली दबून. आज कोणाची कोणाक परवा अशे. आज कोणाची कोणाक परवा अशे. आपले रक्ताचे रिश्ताची कोणाक खून. चंद वर्सा फुडें घरची डोंयाकडे लाकडा खांबा उपर एक लाटन वतो. एकलो येतो वतो धाकलो निसन घेऊन येगून खांबा उपर वात लावतो वतो. शुक्रिया.